बुधवार 9 जुलै 2025 सांत आगुस्तीन जावं रोंग आनी सांगाती मुखेल व्हड सर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. नियाळाक आदार. देवाची बरी खबर परगटूंक आमकां शीम आनी मेर लागना. बावतिजमा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी शीस जाता. जेजूकूच परगटूंक आमी फावो. हें सोत आमी भावार्थान सोत मानता. जेजू आमकां आवयच्या कुसव्यांत आकारचे आदींच अडकतालो. देवाचें नांव व्हड जावं. जेजून 12 शिसांक विचून काडले खरें. तातूंत 2 वसूलदार मातेव आसलो, दुबावी तोमास आसलो, नेगार वचपी पेद्रू, जेजूचो घात घेवपी जुदास इस्कारियोत आदी. जसो एक कुंभार मातयेच्या आयदनाक फावो तसलो आकार दिता, तसो जेजू एका विंचलोल्या शिसांक आकार दिवन आपल्याक जाय तसल्या कार्याक तयार करता आनी पाठयता. हे तांच्या परगटणेच्या मिसावांत पवित्र आत्म्याचो सांगात आसा. संवसार सोरो पासून जेजू आमच्या सांगाता आसतलो. परगटणार उणें जावचें नात, कित्याक आमचो बाप रोचता, आकारता आनी पाठयता. सर्गीच्या राजाक वचपाचो रस्तो शेजाऱ्याच्या आंगण्यांतल्यान वेता. होच रस्तो आमी चलुया आनी दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दिवया. मोगाच्या न्हू पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. जुजे जाकोबाचो पूत आपल्या कुटुंबाक आनी इजिप्तकारांक दुकोळा वेळार आदार करून कसो बुकेंतलो वाटायता. देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना हें आमी सोत मानूंक फावो. आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता. आपले मिसांव बरी खबर परगटपाचें फुडें व्हरूंक. आसा तूं तयार? म्हजो ताराव शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान चलून सर्गीच्या राजाची परगटणी करूंक हांव वावुरतलें.